total project which has been taken is funded by World Bank. The project comes under National Cyclonic Risk Disaster Management. This project being funded by World Bank is roughly to the tune of 4.87 crores. आणि हातून एक नवी गोष्ट म्हणल्यार फायर स्टेशन which will serve the whole constituency. जंय आमकां नाल्यार म्हापशां, सालिगांव नाल्यार पणजे डिपेंडंट रावचें पडटा ते आज फॉर फास्टर टर्न अराउंड आनी लोकां खातीर पावसान जावं झाडां पडटा आनी कितें प्रॉब्लेम आसता फायराचे इश्यू जाता आनी तो टायम डिस्टन्स कवर करपाक जितले पॉप्युलेशन वाडटा हायवेचेर कनेक्टिंग टू पर्वरी वॉज बिकमिंग अ डिफिकल्टी. आणि तिनूय पंचायतीची आणि झेडपीची मागणी आशिल्ली म्हजी मागणी आशिल्ली की वी निडेड अ फुल फ्लेजेड फायर स्टेशन हियर आणि ते अस्तित्वात आज फायर स्टेशन प्रोजेक्ट इज स्टार्टिंग. ताज्या बरोबर वी आर ऑल्सो देर इज अ बिल्डिंग फॉर सायक्लॉनिक म्हणजे खंयचोय परशुराम भूमी आशिल्ल्यान आजपर्यंत काय प्रॉब्लेम ना पूण समज जाली जाल्यार सायक्लोन इफेक्टेड लोकांक तांकां सांबाळपा खातीर शेल्टर आसचे. हे सेंटराची जी स्कीम आसा वे नॅशनल सायक्लॉनिक डिजास्टर हँडल करपा खातीर जो एक शेल्टर तयार करपा जाय तोय हांगाच येतलो. सो दीस फायर स्टेशन वील हाऊस अ फायर स्टेशन वील हॅव अ सायक्लॉनिक डिजास्टर शेल्टर आणि बाकीच्यो सुविधा ज्यो फायर स्टेशनाक जाय पडटात गरजेच्यो त्यो हांगाच जातल्यो. फायर स्टेशन जाता ही बरी गजाल. मॅन पॉवर आणि मशिनरी मागतले. The fire station, which is a long pending demand for the Parvarim constituency, and we can also serve better by to this constituency since the fire station will come up within a span of 1.5 years, and I'm sure that we'll also process the file for manpower and machine as well as the project progress. So what will be the facilities available over here? Facilities as usual in all the fire stations. We will have a 2 appliance bay. We will have a rescue tender and also water tender. We will also have the quick response motorcycle response units also. And this will be concurrently taken up with the government during the course of the construction. So this fire brigade will be served only for the Parvari or whole over? It will be looking after the highways and also the प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठी.